Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. हायकोर्टाचे अर्देन बुधवारा वास्को खारेवाड्यार पालिकेन बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय सुरू केली. सांजे मेरेन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आणि बाकीचे काँग्रेस फुडारी सुवातेर पावले. त्या घरातले एक घर खंय कायदेशीर आसा. काल आम्ही थंयचं जेन्ना डेमोलिशन चालू आसलेलें पळय तेन्ना तांकां रिक्वेस्ट करून तांकां सांगलें सध्या स्टॉप करा म्हणून आनी बाकीची तुमची जी ऑर्डर आसा कितें आसा तें आमी सीओ कडेन डिस्कस करुया. सो त्या प्रमाणे आमी काल येयलेले सीओ कडेन बट काल सीओ नासल्या कारणान आयज आमकां ताणें आपयलेलें सकाळी 10 सुमार आनी आमी सगळे जाण येयलेले प्लस द इफेक्टेड पिपल जे आसा तेवूय येयलेले. सो आयज जे डिस्कशन जालां पळय त्या हिसपान आमी ताका ऑन मोरल ग्रावंड आयज जे लोक आसा ते फिशरमॅन कम्युनिटी आसा तेंचे ऑन मोरल ग्रावंड तांकां खंय तरी प्रोटेक्ट करचें म्हणून. आयज ह्या घरांनी फिशरमॅन रावता पूण हे लोकांक रॉंग इम्प्रेशन जालां अशें थिंगा फिशरमॅन रावना बारीक घाटी लोक रावता आनी कोण रावता ना रॉंग. हे जे फिशरमॅन ह्या घरांनी रावता आनी ही जी घरां हे फिशरमॅनांची पयलीं आनी हे पयलीं घरान हे गरीब लोक फिशरमॅन तितूनच रावताले आनी दर्या देगेर हेजेर वयताले. आणि जो ऑर्डर्स पळयला ऑनरेबल कोर्टाचो तो एक मिसलेड कसो आसा कित्याक we have to take account of the fishing village. This, as they rightfully said, it was as per the High Court order. But जेन्ना वो affected party आमचे कोण activists अशें आयले, when we studied the matter, we saw that there are certain discrepancies. Like हे घर which has been earmarked for demolition, the Land and Survey Department has said no, sorry, this is legal. ते मोडपाक जायना. तो अशें हे गरीब फिशरमॅन आसा ते आनीकूय घरां आसूंक शकता. So we have brought this point to the notice of the chief officer that give little bit time because अशें घरां मोडलीं and then you come to know that there were similar discrepancies and illegal घरां मोडलेलीं, well it will be the loss to the poor fishermen. So what is so far as this demolition is concerned, if you have any grievance about these 8 structures which are remaining, then you can point out, we can hear them one by one and then we can Chief officer put his hands up. He said, you please approach the Land and Survey Department for reassessing if there is any discrepancy. So we are going there to the Land and Survey Department. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.